नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। आरजीचे मोहिमेत 25,000 मायग्रंटांची वोटिंग कार्ड रद्द असल्या मतांचेर जिखतल्या पक्षांक बसतलो धपको। आरजीचे काम तळागाळांत मनोज परब हिट ऑन। इलेक्शनाक टीएमसीन धरून हाडिल्ल्या भायल्या भाडोत्री फेक जर्नलिस्टांचो गोंयभर सुळसुळाट। हळडोणे चिल्ड्रन्स डेक कांड केल्या उपरांत भाड्याची ब्रिगेड सोमारा पावली होंडा। गोंयकारांचो अभ्यास करिनासतनाच टीएमसी गोंयच्या राजकारणात सुरवातीक हायप आतां जाम। समीक्षक म्हणटा भिस्त लुइजिनाचेर तो पक्षाचो चेहरो जावंकूच शकना। एनसीपी गोवा फॉरवर्ड आणि मगो बरोबर युतीचे उलोवप चल्ला। 2017तले चुको परत जावच्यो ना। काँग्रेसीची वेंचणूक स्ट्रॅटजी तयार। 18 नोव्हेंबरा सावन म्हारगाय जागोर। नामनेचे इतिहासकार लेखक नाटककार पद्मविभूषण महाराष्ट्र भूषण शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे 100रीत अंतरले। शिवसंस्कृती इतिहासाच्या मळार पोकळी मानेस्ताची आर्गां। संरक्षण अभ्यास विश्लेषण संस्थेक आदलो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकाराचे नाव। संस्थेक मुखार व्हरूंक पर्रीकाराचे मोठे योगदान। रक्षा मंत्र्यान काडल्यो पर्रीकाराच्यो यादी। आणि फुडले विधानसभेत मायकल डिलायला काँग्रेसीचो सुधीर कांदोळकार। मायकल म्हणटा बीजेपीत आयिल्लो पर्रीकाराच्या उतरार निर्णय लोकांचो। पार्टी खंयची ती मागीर पळोवया। आरजीच्या मोहिमेत 25,000 मायग्रंटांची वोटिंग कार्डां रद्द जाल्यांत। ह्या म्हयन्यांत आनीक लाखांनी घालतले असल्या मतांचेर जिखपी पक्षांक धपको बसतलो। आरजी मनोज परब हेड ऑन। आमची पार्टी वेंचणुकेंत देंवली म्हूण वोट शेअर डिवायड जावचो ना। आरजीचें काम तळागाळांत। टीएमसीक खंय कोण विचारिना। साखळे काय आनीक खंय तें सध्या मनोज सांगिना। मनोज किंवा गोवा स्वराज पार्टी कोणाची मतं फुटतली अजून पर्यंत जे कन्वर्सेशन आसा की मनोज किंवा गोवा स्वराज पार्टी कितली सिटां जिखतली हाजेर एक कन्वर्सेशन पाविल्लें ना। सद्याक एवरीबडी इज थिंकिंग की तुमी कोणाची मतां फुटतली। आणि रेव्होल्युशनरी गोवन जी गेम खेळटा जे पॉलिटिक्स करता ती डिफरंट लेवलचो रेव्होल्युशनरी स्टायल। सो आमी मतां फोडपाक तरी ना, आमी मतां फोडपाचें जाल्यार आमी चिंतीत ना। आमी येयला हांगा इलेक्शन जिखपाक सरकार घडोवपाक। मतां ही फुटची ना कित्याक एंटी बीजेपी कडेन आयज मॅक्झिमम 20 ते 25% मतां आसतली। बाकीची जी 75% जी मतां आसा पळय ती फूल वेकंट आसा। ऑलरेडी मायग्रंटांची वोटिंग कार्ड कॅन्सलेशन आमी चालू केलें। लास्ट म्हयन्यान ऑलमोस्ट 25,000 जाले। ह्या म्हयन्याक आमी लाखांनी घालतले। सो ती कॅन्सल जातली सो दॅट जे ते तेंच्या जिवाचेर जे जिखताले इल्लिगल वोट बँकाचेर जे इसीन कॅन्सल केला अशें न्हू की आमी इल्लिगल म्हणटा म्हणून इल्लिगल। इट इज प्रुवन 25,000 कॅन्सल जाले म्हटल्यार 25,000 वर इल्लिगल डुप्लिकेट वॉट एवर इट इज। सो हें फुडें चलतलें आनी मतां फोडपाचो तर प्रश्नच येना। तुमकां आयच्या घडये हो जो वोट शेअर आसा तो डिवायड जावचो ना किंवा तुमच्या एंट्रीक लागून आनीक फ्रॅगमेंट जावचो ना अशें कित्या वेल्यान दिसता? लोकांक सगळ्यांक खबर आसा की जे पॉलिटिकल पार्टीज आयज आसा जावं ती गोवा फॉरवर्ड जाली, काँग्रेस जाली, एमजीपी जाली, हेंच्यांनी सगळ्यांनी बीजेपी वांगडा पार्टनरशीप केल्ली आसा आनी इट इज प्रुवन। काँग्रेसचे डायरेक्ट गेले बीजेपीन सो इट इज अ डायरेक्ट पार्टनरशीप। गोवा फॉरवर्ड सरकारान आसली, एमजीपी तेंच्या वांगडा आसली। आम आदमी पार्टी वोट स्प्लीट करता नो डावट। झेडपी इलेक्शनाक पासून तेंच्यांनी 9 सिटां तेंकां जिखोवन दिल्ली आनी एवरीवन नोज एवरी स्टेटीन गुजरात गेले थंयसर तेंच्यांनी ते केले आनी लोक जाणा। आनी टीएमसी इज आउट ऑफ द हें पिक्चर। टीएमसीचें कांय अस्तित्व ना गोंयांत। सो तेंचें व्हडलें टेन्शन ना। ते 100-150 मतांचें टेन्शन लोकूय घेयना, आमी घेयना आनी खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन घेवचें बीन न्हू अशें म्हाका तरी दिसता। सो वोट स्प्लीट जावपाची ना। फाल्यां तेंकां जर 25 पडली, बाकीच्यांक जर 25 पडली सगळ्यांक मेळोन जाल्यार 50% इज स्टील विथ आरजी। साखळे हें फायनल? हें आतां फुडल्या 1-2 विकान आमचे सगळे कॅन्डिडेट ऑलमोस्ट फायनल जातले। सो तेन्ना आमी आउट करतले हांव खंय बसतलो, विरेश खंय बसतलो आनी कोण कोण खंय बसतले ते। सो तें मातशें धगधग सीएमाच्या पोटान आसुनी खंय बसतलो हांव
कितें बसतलो विश्वजिताकूय मातशें टेन्शन अजून आसपाक decide केल्लें ना? जाय डिसायड केल्लें आसा आमच्या सायडीनसून पूण टेन्शन तांकांय आसपाक जाय कित्याक इतले जर आमी तांकां फ्री नायट्स दिले बरे जर राती दिले तांकां जाल्यार आमकां तरी बरें दिवचें ना स्लीपलेस नायट्स रेस्टलेस डेज हे तांकांय दिवपाक जाय तेंच्यांनी आमकां भरपूर गोंयकारांक लास्ट 60 वर्सां दिले सो इट्स दॅट टर्न नाव इलेक्शन कॅम्पेनीक टीएमसीन धरून हाडिल्ल्या भाडोत्री फेक जर्नलिस्टांचो गोंयभर सुळसुळाट चिल्ड्रन्स डेक हळडोणे घुसपाचें कांड आंगलट येता थंय आसा दुसऱ्याच दिसा ब्रिगेड होणा पावली स्टेज मॅनेज प्रोग्राम तांचे तांणी जर्नलिस्ट म्हूण शूट करप जाय थंय जाय तशें टीएमसीच्या नांवान वाऱ्यार घालप एक्सपोज जायत म्हूण गोंयकार खबराकारांक बंदी कांय दिसां भितर हवा टायट जाल्ल्या टीएमसीन गोंयकार मिडियाचो रिस्पॉन्स ना तो पळोवन भाड्याची बुरावळ धरून हाडल्या ही भाडोत्री ब्रिगेड पत्रकार म्हूण मोबायल घेवन टीएमसीचे स्टेज मॅनेज कार्यावळींनी भोंवता गोंयांत टीएमसीक रिस्पॉन्स म्हूण दाखोवंक खंयचे सोशल मिडियाचेर कसले कितें वाऱ्यार घालतात कोण पळोवंक पावता चिल्ड्रन्स डेक हळदण्या भुरग्यांचे डान्स क्लासीक घुसले ते आंगलट आयले खरे तरी ही ब्रिगेड आटोपपाची ना दुसऱ्याच दिसा होणा पावले तांणी मोबायल घेवन गोंयभर जाय थंय जाय तें करपाचें मात तांकां कोणें शूट करपाचें ना गोंयांत येवन गोंयचे मिडियाक ही पब्लीक कायद्याची ज्ञाना then you can shoot. You can't shoot anyone. Why? You can do your campaigning in public, okay? I can't shoot in public. बस स्टँडार मिटींग घेवं नाकात म्हूण थंयच्या ऑथॉरिटीन धांवडायल्या उपरांत टीएमसीन बस स्टँडा भायर फोटोशूट सुरू केले तांचे फोटोशूट करतल्या पत्रकारांक ही भाडोत्री मंडळी कायदो सांगता You can campaign yourself in public, no? It's not allowed by law to like take photos or videos of any other person. स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवस गोंयचो अभ्यास नासतनाच टीएमसी गोंयच्या राजकारणात घुसल्या सुरवातीक राजकीय हायप केलो सध्या जाम पडल्यात गोवा हेडांत राजकीय समीक्षक राधाराव ग्रासियस आनी मनोज कामत उलयले राधाराव म्हणटा गोंय हेर राज्यां परस वेगळें ही गजाल तांणी लक्षांत घेतलीच ना भिस्त लुइजिनाचेर लुइजिन हो पक्षाचो चेहरो जावंकूच शकना टीएमसीचो जालो जोक TMC came into Goa. I get the feeling they did not do their homework properly. They did not know what Goa is about. That Goa is radically different from the rest of the country, at least in politics and in other aspects also. They relied entirely on Luisin Falero, who, as I have always been saying, has lost his credibility in Goa. He is a spent force, and he probably jumped into the TMC hoping to recoup whatever he has lost. TMC cannot be public, Luisin cannot be public face. After New Dawn, there should be noon, and then there should be dusk. But it does appear that as of now, the Trinamool may move from dawn to dusk without attaining any noon at all. All guess and all bakwas is something which I could say about the TMC. The TMC, which we thought that would come with a full force, finally we realize it has already become a spent force. TMC has never been on the field, neither in terms of understanding people's needs, neither in terms of echoing their aspirations, neither in terms of working on the practical field. And now we have not seen anything happening even at the organizational level. So they could have at least built up the party with the kind of resources, the amount of money they have spent in hoardings, etc. It is just dying and it is just going as waste. The TMC has become a joke, and all that big things which we expected from the TMC has become a storm in the teacup. 2017तल्या वेंचणुकेत हात बाजून घेतल्या उपरांत काँग्रेस बुद्ध शिकली काँग्रेसीची एनसीपी आणि रिजनल गोवा फॉरवर्ड मगो बरोबर उलोवणी निर्णायक पावंड्यार तिनूय पार्टी बरोबर युतीची चर्चा फॉरवर्ड चल्ल्या म्हूण काँग्रेसीचो गोवा डेस्क इन्चार्ज दिनेश गुंडूराव मिडिया कडेन उलयला 2017तल्यो चुको खंय परत जावच्यो ना टीएमसी आणि आपाच्या एंट्रीन बीजेपी विरोधी मतां फुटपाची गणितां मांडटा आसतना 2017तले वेंचणुकेक वेगवेगळ्यो रान्नी थाटून हात भाजिल्ल्या विरोधकांचे हे फावट महायुतीचो यत्न गोवा फॉरवर्ड एनसीपी आणि मगोकूय बरोबर घेवन वचपाचें काँग्रेसीच्या पावंड्यार सध्या घोळटा एकलो फुडारी शिनाला दिवंक लागला पोस्ट पोल पळयतले ते काय पोस्ट पोल जावचे ना प्री पोल अंडरस्टँडिंग मीन्स पोस्ट पोल एक्सपेक्टेशन 2020चे जानेवारी 1चे रिझोल्यूशन म्हणजे की टीम गोवा म्हणटी जावची An alliance should take place with a proper alignment. Like last time, the alliances didn't have a proper alignment. We can't repeat those mistakes.
The mistakes of the past should not be repeated, and we should do it in a proper manner. म्हाका प्रशांत किशोर मेळटा, म्हाका दिनेश गुंडूराव मेळटा, म्हाका BJPचे लिडर्स मेळटा. एट दीस मोमेंट आमी 3 फावटी BJP कडेन सुसायड केल्या. आतां चवथी सुसायड ही गोळो कापपाची आसतली. When elections are announced, candidates should be announced. काँग्रेसाकूय तेच भाशेन जालो जाय, लायक गोवा फॉरवर्डाक जालो जाय, आनी हें जावपा म्हणटा तें आमकां होच टायम. We are in discussions with people, with parties who they have spoken to us. NCP is there, BJP is there, Goa Forward is there. All of them are they are in discussion with us. न्यू एंट्रंट आप आणि TMC युनायटेड ऑपोजिशनाक मारक हाची पुराय जाणीव काँग्रेसीन दवरल्या. Which is not correct. I don't think a political party should say, I'm going to make this community person CM, this community person deputy CM. That is not a right approach. That is, you're trying to use caste as a way of getting votes. How that means you are the same as BJP. You are a communal casteist party. So how different are you from BJP? So it proves that he's a B team of BJP. फकत युतीचीच गणितां मांडून भागपाचें ना, लोकां मेरेन वचपाक, लोकांचे इशू हाताळपाक पर्याय ना, हेंवूय काँग्रेसीक खबर. The rise in prices of all commodities, the prices have gone through the roof. Margoiso Jagor, we are launching that program. This campaign will be launched from November 18th onwards. It will be a 5-day program. We have formed 9 groups and they will visit all the constituencies of Goa. प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार आणि चेतन गवस. नामनेचे इतिहासकार, लेखक, नाटककार, पद्मविभूषण, महाराष्ट्र भूषण शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे संवसाराक अंतरले. 100च्या पिरायेंत तांकां पुण्यात इस्पितळांत मरण आयलें. छत्रपती शिवरायांचें चरित्र दृकश्राव्य नव्या पिळग्यां मेरेन पावोवपी इतिहासाचो खांबो गेलो. संस्कृती इतिहासाच्या मळार मोठी पोकळी अशा शब्दांनी देशभरांतल्यान वेगवेगळ्या मळावेल्या फुडाऱ्यांनी तांकां आर्गां ओंपल्यांत. इंद्र विजृंभ पर पाडवस अम्ब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है पौध भारी बाह पर संबुरति दाह पर जो सहस बाह पर राम द्विज राज है तेज तम हंस पर कन्नज पे कौस पर जो वंश पर शेर शिवराज है. हे महानाट्य पळोवन आशिल्लो मराठी आणि कोंकणी मनीस क्वचितूच आसतलो. बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे, जल्म 19 जुलै 1922. विषय जसो मोठो तितलीच ती कलाकृती, तितलीच तिची निर्मिणी करपी तो महानाट्यकार शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे. ह्या आणि फाटल्या 2 पिळगे मेरेन शिवरायाचो इतिहास आणि शिवछत्रपतीचें चरित्र जर प्रभावी पावलां आसत जाल्यार तातूंत मोठो वांटो ह्या शिवशाहिराचो. ताचें साहित्य आणि अशे अनेक नाट्यकृतीक लागून अशे कितलेशाच शिवप्रेमीच्या घडये ह्या निर्मात्याक 100 वर्सां आयुष्य म्हणून आशिर्वाद मेळ्ळो आसूये. ह्या असंख्य आशिर्वादांच्या बळारूच 100 हुपूंक जरी पावलो ना तरी ताणें 100 गाठली. महाराष्ट्र भूषणा सावन पद्मविभूषणा मेरेन एकार एक पुरस्कार ह्या कथाकार रचनाकाराक उणेच. शिवरायाच्या अध्यायातलें एक पर्व, एक शिवप्रेमी काळाच्या पड्ड्या आड गेलो. शिवसंस्कृती आणि इतिहासाच्या मळार मोठी पोकळी सोडून गेलो. संवसारभरांतल्यान ह्या मावळ्याक आर्गां, तातुल्ली ही कांय मोजकीच. जय शिवाजी, जय भवानी. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया.
आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. EDCची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. आमची हरमलकर बेकरी, आम्ही पाव करता, पोळये, पॅटिसां, बिस्कीट, कितें रोल, डिनर रोल तशें सगळें करता. गोंय सरकार महिलांच्या सशक्तीकरणा खातीर नेटान पावलां मारीत आसा. तारची भाट शिवोली हांगा रावपी श्रीमती सुनेत्रा हरमलकर ही एक अशीच बायल मनीस जांच्यांनी बेकरी वेवसायांत नामना जोडल्यात. कोणा दुसरे कडेन कामाक वता आनी ते कितें जाल्यार मागीर म्हणटा कारण आमी तर एक बेकरी तर काडून केले जाल्यार एक धंद्याक गेले जाल्यार बरें जातलें. ह्या वेवसायान तिका मजतीचो हात दिला तो इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. मुखेलमंत्री रोजगार येवजणे अंतर्गत सुनेत्रा हरमलकर हे बायल मनशेन हो वेवसाय सुरू केला. सगळे म्हणजे ह्या बिझनेसान सगळे म्हणजे हांव एका भुरग्याचें शिक्षण केलें. हें म्हणजे कितें फुडें कितें शिकपाचें आसा आनी हें करपाचें आसा तें म्हाजें घर बांदलें हांवें. परत भुरग्याचें आतां चेडवाचें म्हाजें लगीनय करून ह्या बिझनेसान हांवें तशें दिलां. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. संरक्षण अभ्यास आणि विश्लेषण संस्थेक आता आदलो रक्षामंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराचें नाव दिलां. हे संस्थेक मुखार व्हरपाक मनोहर पर्रीकाराचें मोठें योगदान आसा म्हूण रक्षामंत्री राजनाथ सिंग उलयलो. पर्रीकाराच्या नांवाच्या पाटयेचें ताणें उक्तावण दिल्ली केलें. रक्षामंत्र्यान पर्रीकाराच्यो यादी काडल्यो. के कामों और इसके रिसर्च को बढ़ावा देने में उनकी खास रुचि हुआ करती थी. ऐसे में इस संस्थान के माध्यम से वह लंबे समय तक भारतीय रक्षा के इतिहास में याद किए जाएंगे. देश के जिन नेताओं के साथ मेरा पुराना संबंध रहा है, पर्रिकर जी उनमें से एक थे. लिटरेचर में एक टर्म चलता है विरुद्धों का सामंजस्य. मैं समझता हूं पर्रिकर जी इसके जीते जाते उदाहरण थे. यानी एक तरफ वे व्यक्तिगत जीवन और व्यवहार में बहुत ही सॉफ्ट थे, बहुत ही नरम थे, तो दूसरी तरफ राष्ट्र और समाज की आवश्यकता अनुसार उतने ही कठोर भी होते थे. ओपोजिशनाचे वारें बीजेपीतूय घुसलें. कितलेशाच मतदारसंघांनी बीजेपीच्या आमदार फुडाऱ्यांनीच विरोधकांची गरज भरून काडल्या. वेंचणूक उमेदवारी तेंकता तशी बीजेपींतली एक कोफुजांवां वाऱ्यार. मुख्यमंत्री विश्वजीत, पार्सेकार सोपटे, माविन विश्वजीत, अलिना माविन आणि आता कार्लोस आणि मिलिंद. बीजेपीत ऑल इज नॉट वेल. वास्को जी सुडाच्या प्रोजेक्टांत खंय मिलिंदाचें स्कॅम. बीजेपीचे सीएम चषक गोंयभर गाजता. सुरवातूच जाली फुटबॉलान. ऑपोजिशनाक न्यूट्रल करूंक सरकार पक्षाची स्ट्रॅटेजी चल्ल्या खरी, मात भितरल्या भितर कोण सेल्फ गोल करीत ताचो नेम ना. कॅप्टनान सध्या गोलातलें पोझिशन धरलां. सेल्फ गोल जाल्यारूय ताचेरूच. वयर पळय म्युनिसिपल बिल्डिंग काम चालू. The building is 400+ years. It's a heritage building. The sheets are not to be used for restoration of the building. I allegation got this should I under Middle Lake. The Middle Lake must take action on that. The Middle Lake पर बरं पॉईंट गेला. आपण सॅलरी मॅनेजर फारीक होता स्टाफ. The Middle Lake should even take care of this here. The big scam I feel on top. माझे एलिगेशन करच्या पयलीं जर त्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें प्रॉब्लम येता आनी हांव रॉंग करता एज अ मिनिस्टर जाल्यार म्हाका दिसता तेणी पयलीं वचपाचें आनी सीएमा कडेन म्हाजेर कंप्लेंट दिवप. ऑफिस आसता न्ही, पार्टी आहा, ऑफिस आहा, आनी ताका तें कितें रॉंग जालां तें आतां दिसलें तें पयलीं दिसूंक नासलें. जेन्ना सिरीज ऑफ मिटींग चालू आसलेलें तेन्ना जर तेणी सांगलेलें, हांव सांगून आयकना जाल्यार सीएमा कडेन सांगून करेक्शन करपाक जावपाचें. हेरिटेज बिल्डींग आसा, दुनियाचे आमकां काळजी आहा. आदले लाकूड आले कडे लाकूड नाल्यार वयर सावन चॅक करता तुमी लाकूड आदले लाकूड. हांवें कितें एलिगेशन कितें आय एम पॉयंटींग एट फिगर डायरेक्टली दीस रोड. हितून ते ओल्ड बॅटन आहा किंवा जुनें कितें सामान आहा तें म्हाज्या घरा कडेन आहा कोणी येवन चॅक करपाक जाता. अशें एलिगेशन करप म्हणजे आमी घरा व्हरून दवरलें दिसतलें म्हाका.
कोणाचे दिसपाक शकता मिलिंद नायकान घरा नाल्यार घर बांदला ताका बीन घातला म्हणून आपूण भाऊ म्हणटा पक्षाच्यो भितरल्यो गजाली जगार घालच्यो न्हू. आमचे भितर जेन्ना एकवट जातलो तेन्ना आमी बरे मार्जिनान निवडून घेतले. तांकां तेणी अशें बेजबाबपणे बाळगूंक जायना. विशय कितें आसूं तो 4 भिंतीच्या आड भितर बसून सोडपाक जाता आनी हे तेणें बंद करचें अशें तेणें म्हाका सांगलें. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. पार्टी खंयची ती मागीर पळोवया. फुडले विधानसभेत मायकल डिलायला काँग्रेसीचो सुधीर कांदोळकार आसतले म्हूण आमदार मंत्री मायकल लोबोची गर्जना. बीजेपींत एंट्री मारिल्ली पर्रीकाराच्या फुडारपणान आनी ताच्या उतराचेर तो आसा मेरेन ठाम रावले. आतां फुडलें कितें तें लोक थारायतले. काँग्रेसींत केन्ना चल्लो काय विचारल्यार मायकलाची ही जाप. पार्टी खंयची ती मागीर पळोवया, तेजे उपरांत तुका कळटलें कितें तें. सगळे कॅन्डिडेट यू आर आस्किंग मी थिंग्स विच आय डोंट वॉन्ट टू आन्सर. कमळ सोडून दुसरो हात धरपाची तयारी रजांव पर्रीकाराचे. सो तेजे उतराक आमी जॉयन जाल्ले. तो आसो सर आमी तेज्या वांगडा सारके ठामपणे रावले. आतां डिसिजन कितें आसा लोक घेतलो म्हाजे. बीजेपी इज नॉट अ सेम आफ्टर मनोहर पर्रीकर. आय एम नॉट सेईंग दॅट. I am not saying that. I have no comments on that. I told you that under his leadership we had joined, and under his leadership we have done something for the people of Goa. Now Manohar Parrikar is no longer with us. We have to see that his legacy and his good work which he had thought of doing for the people and which he had done also, we have to continue. आता कशें करप कितें करप तें लोकांचें ना. लोक डिसायड करतले आमी खंय वचपाचें. You announced 3 candidates the other day. You said another 3. ते आसतले फुडें. You announcing maybe on See, I'll tell you something. हे 3 कॅन्डिडेट जे आहात ते आमचे आनी ते फुडले असेंब्लीन आसतले म्हटल्यार कित्याक लोक बरे मनशांक निवडून हाडटलो. आतां पार्टी खंयची ती मागीर पळोवया न्हू. सगळे एकदांच कशें सांगता. सरकार पक्षानूय शिनल दिवंक सुरू केले. आंतरराष्ट्रीय सायन्स फेस्टिवलाचें आमंत्रण छापलां. तातूंत विज्ञान तंत्रज्ञान मंत्री मायकलाचें नांव सुद्दां ना. ह्या महोत्सवाच्या तयारेचे बसकेंकूय मायकल ना. पार्टी खंयची ती मागीर पळोवया, तेजे उपरांत तुका कळटलें कितें तें. सगळे कॅन्डिडेट. यू आर आस्किंग मी थिंग्स विच आय डोंट वॉन्ट टू आन्सर. हांयच दाखयल्या काय सगळेंच धांवता. पंचांक 15-15 लाख रुपये दितात तेवूय धांवतात म्हूण आमदार पालयेकार शिवोलेच्या राजकारणाचेर उलयलो. 10 तोणाचो रावण आयल्यार सुद्दां खंय आपूण भिना म्हूण ताची गर्जना. कळंगुटेचो मायकल म्हणटा पालयेकार दुखावलो आसतलो. लोकांक पालयेकार जाय आसत जाल्यार ताची घरकान्न फेरविचार करूंक शकता. कोण कोणाक मेळना. कितें आसा हांगासर लोकांक जेन्ना पयशाची लालूच दाखयली वयता तेन्ना सगळेच धांवता. अशें लोकल पंचाक 15-15 लाख दिता म्हणून लालूच दाखयल्ली गेल्या. त्यामुळे साहजीक आसा बिचाऱ्यांक पयशाची गरज आसता त्यामुळे धांवतात. फरकूच पडना. थंय कोणूय येवचो थंय फाल्यां 10 शिरांचो रावणूय येयलो जाल्यार म्हाका कांय फरक पडना. पालयेकार खंय दुखावलो आसतलो. पालयेकार जाय जाल्यार ताका खंय लोकांनी सांगुनी. म्हाजी बायल थिंगा बसपाची आहा ती फाटीं सरतली. लोकांक सांगुनी तिका की आमी पालयेकाराकूच मत मारतले म्हणून. पालयेकारान बरें काम केलां म्हणून. जर पालयेकारान बरें काम केलां जाल्यार माय वायफ वील नॉट कॉन्टेस्ट फ्रॉम दॅट. शी वील रिकन्सिडर कॉन्टेस्ट. एंड इफ नोबडी इज टॉकिंग अबाउट हिम शी वील कॉन्टेस्ट. इफ ही सेज दॅट आय एम समथींग दॅट इज इन हीज मायंड. मे बी ही इज अपसेट ऑन समथींग. तो दुखावलो आसतलो खंय तरी. येवन मेळोनी म्हाका. हांव उलयतां तेजे कडेन कितें आहा इश्यू तेजो कितें जर आहा फुडें कितें आनीक बरें कितें काम करूंक सोदता तो उलोवया तशें. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. टुरिस्ट टॅक्सींक डिजिटल मिटर बसोवपाची स्पीड वाडयात म्हूण हायकोर्टाची गोंय सरकाराक सुचोवणी. कॉन्ट्रॅक्टर कंपनीक आनीक सेंटर्स उक्तीं करून डिजी मिटर बसोवपाक नेट वाडोवंक सांगता म्हूण सरकारान कोर्टाक जाप दिल्या. 12 नोव्हेंबर मेरेन टुरिस्ट टॅक्सींक 4109 डिजिटल मिटर बसयल्यात. 2631 जाणांनी मिटर बूक केल्यात म्हूण सरकारान कोर्टाक सांगलां. टुरिस्ट टॅक्सींक डिजिटल मिटर बसोवपाचे घोडे नेटान फुडें धुकलच ना. आदी मिटर पास करूंकूच वर्सां काडली. आतां बसोवन जायना. 2600 वयर डिजिटल मिटर अजून बसोवपाचे आसात. हायकोर्टान सरकाराचेर बडी मारली. असल्यांनी जावचें ना. मिटर बसोवंक सरकारान नेट लावचो म्हूण कोर्टान सांगलां. रोजमोट्या ऑटोटॅक आनी सेक्युरिनॅक्स ह्या 2 कंपन्यांक डिजिटल मिटर सप्लाय आनी बसोवपाचो कॉन्ट्रॅक्ट दिला.
मात सेक्युरिनॅक्स कडचे 2000 मिटरांचे बुकींग पेंडींग आसा. ह्या कंपन्यांक आनीक सेंटरां उक्ती करूंक मिटर बसोवंक नेट दिवंक सांगता म्हूण एजीची हायकोर्टाक जाप. परमीट सस्पेंड जाल्ली एकूय टॅक्सी खंय रस्त्यार धांवना. स्टेटस रिपोर्ट घेवंक कोर्टान केस 29 नोव्हेंबराक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. वेर्ना लोटले मिसिंग लिंक हायवेचेर एक्सिडेंट. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन ह्या रस्त्याचें उक्तावण करून फक्त 2 सप्तकां जाल्यांत. कोळशान भरिल्ल्या ट्रकाच्या ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेलो आनी ट्रक परतलो म्हूण थळावे सांगतात. हो रस्तो खंय सेफ ना. ट्रक सामके रफ चलतात. सरकारान लक्ष घालचें म्हूण थळावे मागतात. आज NH 566 पर 184.05 करोड़ रुपए की लागत से बनी 3.84 किलोमीटर लंबी लोटोलिम गांव से वर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट तक की 4 लेन सेक्शन की सड़क कनेक्टिविटी परियोजना का राष्ट्र को आज लोकार्पण किया जा रहा है. This highway 566 is just thrown open for general public just about two weeks ago, and this is a welcome disaster for the villagers of Lotuli. Coal like this passing by overloaded every now and then, every day, hundreds of trucks passing by, owned by one of the member of the Legislative Assembly of Goa. I think this is just the beginning of what we are going to see in the future for our village. The residents are facing so much of difficulties, and if we look at this, I think in the forthcoming time, whatever, we are going to see just much more than what we are seeing today. This is all coal, what we can see, powdered coal. It's all going to go into the fields, and it's going to be a disaster for our farmers over here. हो तुम्ही कोळशाचो ट्रक पडला त्या चोयल्यार तुमकां घडटा आमगेल्या रस्त्यार कितें चलता तें. आतां आमगेलो गव्हर्मेंट तोंड बंद करून आहा. आमगेली बोरयेची ब्रीज हे भाशेन तुमी लोड जाले जाल्यार कितें दिसतली की तुमी चोयची. कोविडाक लागून सरकाराच्यो स्किमी लोकां मेरेन पावंक कळाव जालो म्हूण मुख्यमंत्र्याचें राजांव. डिसेंबर मेरेन सगळे स्किमीचे पयशे नेमान मेळटले म्हूण आतां उतर. हळडोणे सरकार तुमच्या दारीक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्री उलयलो. स्किमीचे पयशे पावंक कळाव जाला तें मान्य, मात खंयचीच स्कीम खंय बंद जावची ना. सरकार हळदणकारांच्या दारी पावलो. ऑफिसरांच्या टिमीक घेवन लोकांच्यो फिर्यादी आयकप चल्ला. वता वता थंय काम धंदो जॉबांचे इशू. हालींच्या तेंपार तर स्किमीचे पयशे पेन्शनूय सारके हातार पडना. बायलां जाणट्या नेणट्यांच्यो एक फिर्यादी. सरकाराच्या तिजोरीत येवपी पयशेच कमी जाले, पण आमी खंयसरूच सोशल सेक्टराची एकूय स्कीम आमी बंद करूं ना. तुमी काडून पळयात. उशीर जाला आसतलो, हांव मान्य करता. कदाचित ज्या भयणीक आमचे 1,500 रुपया येताले तिचे 3 म्हयने उरले. कदाचित जे आमच्या जाणट्याक 2,000 रुपया येताले ताजे 2 म्हयने डिले जाला, म्हाका खबर आहा. पण ताजी चिंता म्हाका आसा. येता ते डिसेंबर पर्यंत सगळ्यांचे पयशे रेग्युलरायज करपाचें काम म्हणजे सरकार निश्चितच करतलें, हांव खात्रीन सांगता. लोकांक पडला स्किमी आनी कामा धंद्यांचे. आमदार आपले रिपोर्ट कार्ड मांडटात. कोण उलयता ही मॅसेज ताका वचून आमचे थ्रू मिडिया मार्फत लेट द मॅसेज गो. टुडे आमचे ऑनरेबल CM एंड ऑल आमचे मंत्रिमंडळ in different departments, जावं आमचे एग्रीकल्चर, जावं आमचे इलेक्ट्रिसिटी, जावं WRD, वेगळे जावं सॉयल कन्झर्वेशन, आमचे बांद, एग्रीकल्चर, भरपूर कामां जाल्लीं आसा. एंड टुडे द वर्क दॅट इज गिवन टू मी, टू द पीपल ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सी, एंड ऑल दीस क्रेडिट गोज टू द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, आमचे कार्यकर्ते, आमची जनता, आमच्या लोकांक, आमचे सपोर्ट, आमचे वेल विशरांक. ऑलमोस्ट 100 crores ऑफ वर्क इन दीस पॅन्डेमीक हे आमच्या मदरसान काम जाल्लें आसा. जातलें आनी थोडे लोक पायपना हें हांव तुका सांगूंक सोदतां. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडटे. फोंडें काँग्रेस दिसान दीस घट जायत आसा. 430 ब्लॉक मेंबरांची फौज उबी केल्या म्हूण फोंडेचो काँग्रेस फुडारी राजेश वेरेकार ब्लॉक काँग्रेस कमिटीचे बसकेंत उलयलो. काँग्रेसीचो स्ट्रॅटेजिस्ट P. चिदंबरमाच्या फुडारपणांत जाल्ले बसकेंत राजेशान फोंडें काँग्रेसीक जिखोवपाचें उतर दिलां. दिगंबर कामत म्हणटा सरकार फटींग.
आज इतके त्रास जाता सिवरेजीचे एक काम ते चालू जालां गेल्या 7 वर्सां रेंगाळलेलें आसा. बीजेपी सरकारान जी कामां जाल्या ती सगळी रेंगाळलेली कामां आसा. एक ल्हानसो 5 कोटीचो आज प्रोजेक्ट पळया गोल्डन जुबली प्रोजेक्ट गेल्या 7 वर्सां रेंगाळला. आज आमी 430 जे ब्लॉक मेंबर्स तयार केल्या. ही आमची फौज आणि सगळो आधार हो तुमचेर आसा. आणि तुम्ही जर काम केले आणि तुमचे एक जर आज जो तुम्ही इंटरेक्शन करून जी एक बरी सजेशन आणि बरे ते हांगा प्रश्न विचारल्या तर तातूंतल्यान दिसता की आमचे कडेन आज ताकद आसा हे सरकार हाडपाचें. गोंयांत 2022 काँग्रेस सरकार येतलें आणि फुडेच्यान काँग्रेसचो सीट दिवन आमी ताका आदार करतले. आज कोण कोणाचेर कंट्रोल ना, कोण कितें करता म्हणटा काय खबर ना आणि फक्त खोटीन आश्वासन दिवन मोकाच मतां मागतात. पार्लमेंट केल्या पयले पार्लमेंट म्हणजे लोकांक भरून बसिनी वयल्या तांकां बाबड्या पार्लमेंट कितें म्हणटा सर कोण येवन कोण कितें उलयता तें सुद्दां खबर ना. म्हणजे अशा परिस्थितीन आतां इलेक्शन लागीं जातकीर ही नाटकां चल्ल्या. गोंयांतले सगळे मोठे प्रकल्प पेडणे मतदारसंघात आयल्यात. ह्या प्रकल्पाचो फायदो पेडणेकारांक नक्की जातलो. दर एका पेडणेकाराक नोकरी दिवपाची तांक ह्या प्रकल्पांनी आसा म्हणून आमदार मंत्री बाबू आसगांवकार उलयला. पेडणे तोरश्यां बाबून शेतकारांक हार्वेस्टिंग मशीन दिलें. एअरपोर्ट येता ह्या मतदारसंघात आयुष्य हॉस्पिटल येता. ह्या मतदारसंघात 35,000 सिटींग कॅपॅसिटीचो स्टेडियम येता. हाचे भितर येदी व्हडली जागा आज आमी घेतलेली. आज खंयच्या मतदारसंघात अशे प्रोजेक्ट येता तुमी दाखयात. होच खाली मतदारसंघ 40 मतदारसंघा भितर हो एकच मतदारसंघ सांगू शकता की आमी नोकरी दिवू शकता. नाल्यार आनी खंयचो मतदारसंघ तुमी सांगा. गव्हर्मेंटी मेळटलीच पण आज आमच्या मतदारसंघात जो हर एक भुरग्याक नोकरी मेळोवपाची कापासीटी आसा ती ह्या मतदारसंघात आणि आमी हे तयार केल्ले आणि हेजो लाभ सगळ्यांक मेळटलो. एक सामान्य माणूस तांकां कोणच नोकरी दिवंक शकता ना अशा माणसाक बाबू आसगांवकारान नोकरी दिल्ली आसा. त्याच्यामुळे आज आम्ही सगळे जाण ह्या इलेक्शनाक ताका पूर्ण सपोर्ट दिवया आणि ताका परत एकदा आमच्या ह्या पेडण्या भागाचो बुलंद आवाज परत एकदा विधानसभेत धाडूया. जे नोकरी आसा ते आम्ही तांकां सुचयल्ले आहा. ज्याच्या घरात तेंच्यांनी तोरशा गांवांत खुबशे युवक आमचे वाट पळयत आसता पूण तेतूरसून एकाद्र्याक नोकरी मेळटली तर ती नोकरी जेका फावात तेकाच लोकांनी सपोर्ट करून तेका फुडें काडचें. रानवटी जनावरां शेतकाराचें करतात तें लुकसाण हाडप शक्य आसा. तांच्यो जमनी राखप शक्य आसा. पेडणेकार खंयच्याच मळार फाटी ना. जो मेरेन नीज पेडणेकार विधानसभेत वचना तो मेरेन पेडणेकाराचे प्रस्न खंय सुटचे ना. मिशन फॉर लोकलाच्या राजन कोरगांवकाराचो उलो. मिशन फॉर लोकलान इब्रामपुरा बसका घेतली. तुम्ही जेन्ना आम्ही एक जातलो आणि तुम्ही पेडणेकार भितूर घालतले आमच्या असेंब्लीत घालतले तेन्ना हे गोष्टीचो निर्वाळ आमी करतलो. प्रत्येक शेतकाऱ्याक आमी नुकसान जावपाक दिवचो ना आणि हे शक्य आसा हे दाखोवन दिवया आमी. आता तुम्ही म्हणटाले दाखोवपाक कितली वर्सां लागतली. ह्या रोखड्या जातले हेका वेळ लागना. हे गोष्टी मागान आणि कसा करप आमकां देवाच्या दयेन आमकां नॉलेज दिला. पेडणेकाराक कितले हुशार आसात. जर पेडणेकार 20 वर्सां असताले असली गोष्ट केन्नाशीच जाली असते. सो पेडणेकार कॅपेबल आणि आम्ही जर सगळे एक जाल्यार शक्य आसा. तो शेतीची जे तुमकां नुकसाण खूप जाता येवंदे रेडे हे बी गवे रेडे ह्याचा लॉसेस आमकां मिनिमाइज करपाक खूप शक्य आसा. हे शक्य आम्ही नक्कीच थोड्या दिसांनी तुम्ही गेले मिटींग सांगपाचो प्रयत्न करतलो. पण ह्याच्यासाठी आपलं अस्तित्व आहे. पेडणेकाराचं अस्तित्व म्हणजे विधानसभेत आसांक जाय. नुस्तेकारां फटींग लोकांक फटयतात. वास्कोचो आमदार कार्लोसाची उतरां नुस्तेकारांक बरींच कोत्रां गेल्यांत. खारवी फटींग न्ही आज आमदार आसा म्हणून 2 म्हयन्यांनी आसतलो काय ना खबर ना. पयलीं कदंबाचो बस स्टँड बांदून दाखोवचो म्हणून नुस्तेकारांनी कार्लोसाक उज रावन काडलो. लोकांक फटयताय लोकांक जाय नुस्तें किलो. हांवें कोणाकूच फटयलो ना. तूं आमचो बाजार मोडून लोक हे घालतलो ते कोण जावन अजून कदंबा प्रसार करपाक आनी हो बाजार कितें सारको तो लोकांक फटयताय लोकांक जाय नुस्तें किलो. ते वाटे घालता लोकांक कमी नुस्तें दिता. वास्को लोक आवाज करता नुस्तें एकता तेन्ना नुस्तें मागीर लोक ऑप्शन दिवपा जाय. आय वॉन्ट टू बाय आय कॅन बाय किलो वांटो. हरिदादीन फटयलें हेणी फटयलें तेणी फटयलें नाका. लोक आतां पीस ना. लोक आतां शेणी जाला. कारिताचें आयकोतालो तो तेम काजो काबार जाला. आतां दुसरो एक दीस येयला. 2 म्हयन्याक तूं येतलो वो येता तो आमकां खबर ना. सगमले
तो येतलो आपूण म्हणटलो, हो येतलो आपूण म्हणटलो. तूं आमचो बाजार मोडून लोक हे घालतलो. सारके आमचोली कितें जाता म्हाजी सांगतल्यो. ते कोण जावन अजून कादाबा प्रसार करपाक आनी हो बाजार कितें सारको तो ते कोण जायना. आतां आमी फोटींग म्हणटा तो फोटींग पडटा. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. चार चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.